नमस्कार. डिबेटच्या या आयच्या भागात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आता मी एक वेगळे विशयाचेर चर्चा करतात. वेगळो जरी विषय असला तो म्हाका दिसता लाखांनी लोकांच्या जिणे कडेन आनी एक टेन्शना कडेन संबंधित आसा. सरकारान खंय तरी डिसायड केला की सांजेर लेट इवनिंग, हांव ताका नायट म्हणना पण लेट इवनिंग कोर्टां चालू दवरपाची आनी ती आसची काय नासची हाजी विशीं प्रचंड मतभेद आसात. सरकाराक एक स्वताचो एक दृश्टिकोन आसा. तो दृश्टिकोन कितें तोय आमी समजून घेतले की 7:30 मेरेन रातीन कोर्ट चलोवपाचो फाटलो उद्देश कितें, हे कॉन्सेप्टा फाटले सरकारान कितें विचार करून हो कॉन्सेप्ट फुडें हाडलो हाजेरूय आमी भासाभास करतले. आनी ताका विरोध कित्याक आनी हातूंतल्यान मार्ग कसो काडपाचो. कारण अल्टिमेटली कोर्ट म्हळें की प्रत्येकाची खंय ना जाल्यार खंय केस आसता आनी प्रत्येकाक खंय ना जाल्यार खंय ती बेगीन सोंपिल्ली जाय आसता. 3 तज्ञ मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात ते म्हळ्यार ज्येष्ठ वकील, संविधानाचे तज्ञ अशे अमृतबाब कासार, स्वागत तुमचें. दुसरे म्हजे बरोबर आसात ते ज्येष्ठ वकील आनी जाणी ओपनली ह्या कॉन्सेप्टाक विरोध केला ते राधाराव ग्रासियस, स्वागत. आनी तिसरे म्हजे बरोबर आसात ते भारताचे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल दत्तप्रसाद लवंदे, स्वागत. तो हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करता. सरकाराचो कितें उद्देश आशिल्लो हो कॉन्सेप्ट घेवन असो अकस्मात मुखार येवपा फाटल्यान? कितें बेनिफिट्स दिसले सरकाराक की चल वाडोवया आनी 2 वरांनी कोर्टाचो वेळ वाडोवया म्हणून? पहिली गोष्ट म्हणल्यार ज्युडिशियरी कोर्ट्स हे एक इम्पॉर्टंट पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ते आमी एक लक्षांत दवरचें पडटा. आनी ज्युडिशियरीचो उद्देश म्हणजे लोकांक जस्टीस दिवपाचो. दॅट इज द मेन उद्देश ऑफ ज्युडिशियरी. आतां जस्टीस दिवपाक देर आर वेरियस फॉर्म्स एंड वेरियस मेथड्स टू गिव जस्टीस. आतां एकूच प्रश्नाचें उत्तर आमी दिवपाचें. जर तर हो कोर्टाचो टायम वाडोवन आमी लोकांक बरो जस्टीस दिवंक शकता आनी जर तर ह्या प्रश्नाचें उत्तर हय म्हणून आसा जाल्यार अवश्य म्हज्या कोतान चड कोर्ट अवर्स आसचे. आनी ताका देर आर वेरियस मेथड्स एंड मोड्स इन वीच वी कॅन वर्क आउट द सिच्युएशन. सो जर तर ह्या प्रश्नाचें उत्तर जर हय म्हणून आसा की लोकांक आमी बेटर जस्टीस दिवंक शकता जाल्यार म्हज्या कोतान अवश्य कोर्ट लेट पर्यंत चालू आसचे. तुमी कितें म्हणटा, फक्त बेटर जस्टीस काय फास्टर जस्टीस? बेटर जस्टीस एंड फास्टर जस्टीस दोन्ही वेगळे वेगळे आमी करूंक शकना. that justice should be timely and correct. Both should be important. जर मनशाक जर ज्या टायमार तो जस्टीस मेळना, जर आतां एक 50-30-40 वर्सां केस चालू उरली आनी तो मरतकर जर ताका जस्टीस मेळना, त्या जस्टीसाचो कांय फायदो ना. सो टायमली आनी करेक्ट जस्टीस हे दोन्ही आमी वेगळे वेगळे करूं शकना. हे दोन्ही एकूच. सो दॅट इज द मेन कॉन्सेप्ट. कित्याक इतली बरो आदर्श सारको आयडियल थॉट आसतना ह्या सगळ्या गजाली फाटल्यान तुमी पिकार कित्याक? See, what happens, basically, we lawyers and the judges are merely part of the judicial process. The judiciary has been set up not for our benefit, but for the benefit of the litigant. Now, therefore, the interests of the litigant should be paramount. Now, see, finally, in courts, lawyers are required. Now, lawyers start work, now normal timing is now 10. So, normally you leave the office at 9:30. Correct. You reach the court at 10, and 10 to 5:30 is the closing time. So routinely these are our working hours. Now additional courts are being set up to work from 5:30 to 7:30. Now where will the lawyers come from? You see, a lawyer has to attend court, thereafter he has to sit in his office. He has to update his law, he has to learn, and he has to earn. Now he earns when clients come to the office. We brief the clients brief us about the facts, we discuss the matters, we have to draft our pleadings. So this time normally 5 to 7:30 or 8 o'clock is spent in the office doing work which is relevant to the court, which is part of our legal process. Now if we have to also attend court from 5:30 to 7:30, where will you get, where is the scope for lawyers? Finally the quality of justice would suffer because lawyers will not have the time to study matters. Lawyers may not have the time even to give a patient hearing to the clients. Therefore it is essential that all aspects must be taken into account before starting courts from 5:30 to 7:30. कितें दिसता कसा दोन्ही पॉइंट ऑफ व्यू तुमी आयकले, तुमकां कितें दिसता की हातूंतल्यान एक मध्यम मार्ग आसा काय एक तरी अशेंच किंवा तशें? ना, मार्ग आसात. जो पयलो उद्दिश्ट जे सांगले ते ह्या देशांत ह्या हाजेर बरोचसो विचार चल्ला की जाता तितले बेगीन न्याय कसो मेळचो. करेक्ट. आता फास्टर जस्टीस म्हणून जे कितें प्रोसेस आमी करतात तो शेवटी जस्टीस मेळटलीच अशी म्हणून गॅरंटी ना. जो प्रोसिजर आसा लॉ, आतां आमचो सिवील प्रोसिजर कोडूच जो आसा तो इतलो मोठो आसा की
आणि ताजेर अजूनय भर पडत आसा कायद्याच्या दृश्टीन. त्या हातून हो जो प्रोसेस सगळो जो आसा न्ही ताजेर कांय बेजीक प्रिंसिपल्स आसात, कांय तत्वां आसात न्याया बाबतची, पूर्ण न्याय जावचो म्हणून. त्या तत्वांचे जे कितें आसा तो अभ्यास हो चल्लेलो आसा आनी हें सगळें घडटा तें ताजेर आमी अशें म्हणूं येता की तो रिसर्चूच आसा. बरोबर. की अल्टिमेटली कितें मेळटा तें म्हणना फुडें हें आतां आमी चड करून पळयता आसतना वयल्या कोर्टांनी पळयतात, पण वॉट इज एक्सपेक्टेड म्हणटा न्ही तें लोवर कोर्टां कडल्यान सुद्दां. लोवर कोर्टां कडल्यान जर बरे तरेन डिसिजन जालें ना किंवा बरे तरेन जर मांडणी केली ना केसीची जाल्यार शेवट पर्यंत जस्टीस जर इनजस्टीस जाली लोवर कोर्टान तर ती बुनियादच फ्राक जाता. हें जाता. आनी तशें जावप हें लिटिगंटाकूय म्हणजे सामान्य नागरिकाकूय हें वायट आसता. हें आतां जे फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणून जे कितें म्हटलां ते 5.5 ते 7.5 2 तास वाडोवन खरें म्हणजे आदीं बरीचशी ही स्टडी जाल्ली आसा की कोर्ट्स जे आसात ती कितलीं वरां चलचे अशें. कारण बेजिकली जो एक भाग राजारावान सांगलो, दुसरो भाग जो आसा तो वॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज द रोल ऑफ ए जज. जज जो आसा तो म्हत्वाचो आसता. तो लोवर कोर्टान आसा म्हणून ताजे कडेन आमी दुर्लक्ष करूंक जायना. बरोबर. तर लोवर कोर्टान ज्या वेळार तो ज्युनियर जज आसता त्या वेळार ताका बरेचशें प्रवृत्त करचें पडटा की तो चडांत चड अभ्यास करतलो असो. फक्त त्या केसी पुरतीच न्हय तर जनरली संबंध जो हें आसा तो अभ्यास जातलो असो म्हणून. म्हणटा ज्या वेळार आज ते सकाळीं खरें म्हणजे जजीस आमचे आसा ते 9:30 येता कोर्टान. 9:30 ते 5:30 म्हणजे भायर सरपाक 5:45 सुमार जातात. हो वेळ जाल्या उपरांत आनी सगळो हो एक्झरसायज आसा तो एक्झरसायज ऑफ द मायंड. बरोबर. आनी मेंटल टेन्शन जावप आनी तें वाडप हें आरोग्याचे दृश्टीन सद्याक तरी बरोबर न्ही म्हणटात. बरोबर कितें म्हणटात आतां एक वो आहा की दोगांकय टायम मेळना, दुसरी वटेच्यान म्हणटा की जजाकय तितलो अभ्यास करपाक आनी स्वताक अपडेट करपाक आनी अपग्रेड करपाक टायम आसपाक जाय जो ह्या प्रक्रियेंतल्यान कमी पडटलो. ही प्रक्रिया जी आसा पळय न्ही ती अशे तरेन फॉर्मुलेट करपा जाय की रातचे जर कोर्ट बसतात. आतां इन सिंगापूर दीस कन्सेप्ट वॉज स्टार्टेड इन द इयर 1992 एंड थंय सगळे तरेचे केसी थंय वचनात. नायट कोर्ट म्हणटा ते थोडे तरेच्योच केसी थंय वतात आनी जजीसूय थोडे नायट हाका बसपी जजीस वेगळे आसतात. आतां जर तर तशें जर कन्सेप्ट हाडत हांगा तुम्ही म्हणटात की वी हॅव टू कॅटेगरायज खंयची केसी आतां हांव फॉर एग्जाम्पल तुका एक सिंपल एग्जाम्पल दिता. क्रिमिनल मॅटरां क्रिमिनल मॅटरांनी स्टेट इज अ प्रोसिक्युटर इन मॅटर्स. बरोबर. थंय प्रश्न कितें जाता खूब लोक विटनेस फुडें येनात की कोण ते भानगडीन पडटलो. आपल्याक लीव काडून डेली कोर्टान येवचें पडटा. जर ताका जर सांजचो 5:30 6 नंतर जर येवन कोर्टान विटनेस म्हणून जर येवपाची जर हें मेळत कितें टायम मेळत जाल्यार कितलेशेच लोक फुडें येवंक शकतात, कितलेशे विटनेस म्हणून येवंक शकतात. सो दीस वील फर्दर द कोर्स ऑफ जस्टीस. आतां लॉयरांचे कन्विनियन्स म्हणटात. हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. आतां वेगळे वेगळे लॉयर्स आसात. थोडे लॉयर बिचोले प्रॅक्टीस करतात, थोडे लॉयर म्हापशा प्रॅक्टीस करतात. थोडे म्हणटा आपूण म्हापशेचीच केस घेतला, आपूण पणजेची बिचोलेची खंयचीच केस घेवचो ना. थोडे लॉयर म्हणटा आपूण हायकोर्टाचीच केस घेतलो. थोडे लॉयर म्हणटा आमी लेबर कोर्टांतलेच केसी घेतला, आमी खंयचेच कोर्ट घेवचो. सो वन्स दीस नायट कोर्ट कन्सेप्ट कम्स इन देर वील बी अ कॅटेगरी ऑफ लॉयर्स who will say that we will only practice during this night courts. We will not practice during daytime. So there can be a category of those lawyers also. So it is not as if that हेच lawyer आसा तेच सांजे 7 पर्यंत काम करून रातचे 9 पर्यंत. There will be a separate category of lawyers who will say that we will practice only during this night time or maybe from 5 to 7. So तसले लॉयर तयार जातले. आज आर्बिट्रेशन आसा. आर्बिट्रेशन म्हणटा आमी थोडे लॉयर म्हणटा आमी आर्बिट्रेशनूच घेतले, आमी आनी कांय घेवपाचें ना. सो तशी कॅटेगरी तयार जातली. सो देर इज थोडे लॉयर थोडे दिस इज फॉर द लॉयर टू डिसायड. तो म्हणटालो आपूण नायट कोर्टाची केसी घेवचो ना. इट इज फॉर हिम टू डिसायड की बाबा आपल्याक वर्कलोड चड जातलो. सो इफ दॅट इज दॅट कॅटेगरायझेशन देर एंड तो जर लॉयराची जर कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी आसत जाल्यार म्हाका दिसना की कितें प्रॉब्लेम जाय. हेच बरोबर दिसता तुमकां की वाय आर यू ओपोजिंग द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ. वी कॅन इवॉल्व द कॉन्सेप्ट, स्ट्रीमलाइन द कॉन्सेप्ट, बट डोंट ओपोज द कॉन्सेप्ट per se. The concept itself is opposed. See, it may work in Singapore because Singapore is a different world. We are more of Bijapur than Singapore here.
So we can't expect those characteristics here. Now, what happens now? In 1999, the Law Commission had studied all the causes for the delays, and they had concluded, and rightly so, that 90% of the delay in court deciding matters is at the point of evidence. You see, evidence takes 90% of the time, recording of evidence. Correct. And to overcome this hassle, the CPC was amended, and this was done by the BJP government then under Atal Bihari Vajpayee. And Order 26 was amended and Rule 4A was introduced. Now, the purpose of that Rule 4 is, they said that evidence may be recorded by commissioners. Now, commissioners are lawyers who are otherwise qualified to be judges. That means once the court framed the issues, after the first 4 stages, that is the filing of the suit, filing of WS, then production of documents, framing of issues, maybe list of witnesses. After this normally takes about 3 months. After that, 5-6 years are taken only for recording evidence. So it has not suggested, the law has been amended so that advocates are appointed for the purpose of recording evidence alone. And this is a practice which has been followed. Earlier also, under extreme circumstances, it was done. And the reason for doing this is for speedy disposal of cases. Correct. Now, when this provision is there, what ought to be done is to implement the existing law rather than create new laws. New laws means new problem. In fact, Modi has been saying that he has been repealing laws. Now, why this law brought in when there is a law? You implement that law. And what I would feel therefore is, what has to be created is recorders courts, commissioners courts, where you create infrastructure where the commissioner sits, lawyers come at their own time, they may come at 6, 7, it is by mutual arrangement. And evidence is recorded. In 3 or 4 months, all evidence will be recorded. File goes back to the judge, he passes judgment. This is what the law provides. Now, why doesn't the government follow this? तुम्ही म्हणतात की एक्झिस्टिंग सिस्टमाचे सरकारान भरच दिल ना आणि नवीन सिस्टम तयार करपाक फाटला लागला. Exactly. What is the reason? Why don't you implement Order 26 Rule 4A? Now, ताणे सांगलाय ते CPC. What about CRPC? There is CRPC and CRPC is a major concern. CPC जो मनीस कोर्टान केस फायल करता तो आपली स्वताची केस फायल करता. तो कितेंय आसूं तो फाल्यां एविडन्स दिवपाक कोर्टान येतलोच. ताका आपल्याली चड चिंता आसता. CRPC मॅटरान तशें नासता. CRPC मॅटरान नाव फॉर एक्झाम्पल एक्सपर्ट एविडन्स, फॉर एक्झाम्पल फॉरेन्सिक एविडन्स, असे कितलेशेच गव्हर्नमेंट सर्वंट असतात जे कोर्टान येतात आणि दे हॅव नथिंग टू डू विथ द मॅटर. तांचो पर्सनल इंटरेस्ट काय नासता. तांचो इंटरेस्ट आसता दे कम टू गिव एविडन्स इन फर्दरन्स ऑफ जस्टीस. फर्दरन्स ऑफ जस्टीस इन द सेन्स टू aid and give justice to that person. So when he comes to court, there should be every assistance to that person so that he comes to court and he gives the best evidence. आता आमी खूब खेपे कोर्टान पळयला की गव्हर्नमेंट सर्वंट फॉर एक्झाम्पल डॉक्टर तो अवेलेबल ना म्हणून क्रिमिनल मॅटर्स 2-3दा एडजन जातात. तो येना कितें आपल्या आपूण येवपाक नाका म्हणून येना तो, ताका ही इज हेल्ड अप इन सम अदर वर्क. सो ताका जर हे चान्स दी तूं 5-5:30 नंतर कोर्टान यो, there will be many more persons who will come forward as witness. This will certainly further the course of justice. See what happens, you cannot compel government servants to come to court after working hours. You see, that is the first aspect. You are working, if you are called as a government servant in official duty, you have to be called within working hours, not at 5:30, 6:30, 7:30. Number one, let me. Government servant is a 24-hour servant. He has to come anytime. There is no timing. Once theoretical. One minute. Once you will have reached a certain level in a government servant, you are a 24-hour servant. Now, for example, I will give you a simple example. फाल्यां आता काणकोण ब्रिज कोसळ्ळी कितें बिल्डिंग आयतारा कोसळ्ळी. Can collector say आयतार हांव थंय वचचो ना म्हणून? Those are emergency situations. These are also emergency situations. No, regular basis. You can't say that I won't go over there. Not at all. You have to come with the files. You have to come with the file. A doctor is called. He has to ask the clerk to give him a file. He has to come with the file. He cannot come from home. Or police officer comes. You have to bring the records with you. So this is not possible. But what I am trying to say is, in CRPC, see, if you come to the trial courts in Margao, except for sessions matters, trial court matters do not last for more than a year. You show me any case in Margao now, criminal matter which is more than a year. You show me.